ज्यो सिवीक बॉडीज आसा, म्युनिसिपालिटीज आहा, पंचायत आसा, तांच्यांनी प्लास्टीक ते कलेक्ट करतात, योग्य तरेन डिस्पोजय करतात. पण केन्ना केन्ना डस्टबिनांनी खूब वेळ प्लास्टीक जर उरत जाल्यार ह्या गोरवांक ती एक्सेस जातात, खावपाक मेळटा. रस्त्यार उडयल्ली प्लास्टीक खातातच. मॅजॉरिटी ऑफ प्लास्टीक जी येता ती डस्टबिनांतल्यान येता. ती डस्टबिनां टायमली उखलून डिस्पोज करपा जाय, जणे करून ह्या गोरवांक ती बल्कान खावंक मेळची ना. सपोज रस्त्यार वता जाल्यार थोडी थोडी प्लास्टीक मेळ्ळ्यार तांकां तितलो परिणाम जायना, पण बल्क प्लास्टीक मेळत, स्पेशली नुस्तें व्हरता ती, भाजी व्हरता ती प्लास्टीक आसा ब्लॅक, काळ्या रंगाची, धव्या रंगाची, ती प्लास्टीक रोखडी डिस्पोज जावपा जाय, जणे करून थंय वचून ही गोरवां खावची ना. आणि प्रत्येक ह्या वाठारांत रावपी मनशान एक निश्चय करपाक जाय की आपल्या घरांची वस्तू आमी प्लास्टीक रॅपिंगान हाडटा ते प्रॉपर डस्टबिनान तेंच्यांनी डिस्पोज करची, जणे करून अशी मुखी जनावरां आसा तेंची लायफ एंडेंजर जायत वता आतां, कित्याक प्लास्टीक खावन ते बंद जातले आनी हांकां बरें जिवन जगपाक आदार जातलो.